Speaker sir, star LAQ number 2A. Speaker sir, answer as per Cyclostar. Yes. Speaker sir, star LAQ number 2A, this filling of vacant post for Murmagaon police station. Speaker sir, as Murmagaon police station total shortage of staff asa. As आमकां थंयसर पुलीस स्टाफ इतलो कमी पडपाक लागलेलो आसा की आयज कॉन्स्टिट्युन्सीन एक भितीचो वातावरण जावन पडलेलो आसा. आयज कॉन्स्टिट्युन्सीन मुर्मुगांवान पुलीस पेट्रोलिंग जायना सर. स्पेशली आमचे राती कडेन जी पुलीस पेट्रोलिंग जावपाची गरज आसा, स्टाफ नासल्या कारणान पुलीस पेट्रोलिंग सुद्दां थंयसर जायना सर मुर्मुगांवान. त्याच प्रमाणे कितलेशे इन्सिडंट मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन जाल्लेले आसा. स्पेशली आमचे सडा एरिया, बोगदा, जेटी, बायणा. गेल्या फाटल्या दिसांनी कांय ना म्हटल्यार एक 10-12 घरांचे इन्सिडंट असे जाल्लेले आसा साहेब. डे लायट रॉबरी जाल्लेली आसा. हालींच 4 घरां जी आसा, डे लायट 4 घरां चोरांनी फोडून तेंचे चोरी जाल्लेली आसा सर. अशेच इन्सिडंट कितलेशे राती कडेन जावपाक लागलेले आसा आनी थंयसर चोरयेचो आनी एक म्हणटा ती एक केस सुद्दां थंयसर डिटेक्ट जावंक शकना सर अजून पर्यंत. ते लोक एवरी डे म्हाजे कडेन फॉलोअप करीत आसता. आमचे कितें जालें, आमच्या घरांची इतली चोरी जाल्या, तेंचे भांगार गेले, कॅश गेले, बट आयज आमी खंयसरूच तांकां डिटेक्ट करूंक शकना. पुलिसांक विचारलेल्या जाल्यार पुलीस म्हणटा कितें आमचे कडेन स्टाफ कमी आसल्या कारणान आमी जाता तितलो प्रयत्न करपाक लागले आसा. तेंची जी फॅमिली आसा, सड्या वयली सावळ फॅमिली, शेख फॅमिली, हे सदां डेली उठून म्हाजे कडेन येता सर आनी विचारता बाबा आमचे हे भांगार चोरला, आमचे घरांचे पयशे चोरला, हे आमकां परत मेळटले काय ना म्हणून. त्याच प्रमाणे गेल्या लास्ट मंथाक सर एका म्हयन्या भितर 4 केसी अशी जाली कॉन्स्टिट्युन्सीन. सिनियर सिटीजनांक चोरल्यात. जे आमचे जाणटेले लोक आसा, जे वॉकिंगेक वयता, गळ्यान सरपळी घालून, हातीन मुदी घालून, तांकां थांबोवन मोटरसायकलीचेर येवन आपूण पुलीस म्हणून दाखोवन तेंचे कडसून भांगार चोरले सर. अशे आमचे सिनियर सिटीजन जे कॉन्स्टिट्युन्सी आसा, मांद्रेकर, ढोले, हेंचेवूय खुबशे हांकां त्रास केले. ते सुद्दां जाणटेले लोक डेली आमच्या ऑफिसान येवन आमकां विचारप जावपाक लागल्यात सर. आनी हेच फक्त चालू आसा सर. फक्त कितें आमचे कडेन स्टाफ नासल्यान पुलिसांचो होच आमकां आन्सर येता कितें आमचे कडेन स्टाफ ना म्हणून. आयज एडमिनिस्ट्रेशन पॉयंट ऑफ व्यू पुलीस स्टेशनाचेर इतलो फाटी पडलेलो आसा सर. थंयसर स्टाफ नासल्या कारणान आमचे ते डेस्क व्हेरिफिकेशन आसता, टेनंट व्हेरिफिकेशन आसता सर, ते सुद्दां थंयसर जायना. टेनंट व्हेरिफिकेशन करपाक सुद्दां लोकांक थंय कितली फावटी मारची पडटा सर. 1 आनी 2 न्हू, 10 फावटी सुद्दां फावटी मारले सुद्दां जाल्यार तेंचे टेनंट व्हेरिफिकेशन जायना सर. ते म्हणटा आमचे कडेन स्टाफ नासले असल्या कारणान हे जाल्लेले आसा. त्याच प्रमाणे थंयसर सर एकूच लेडी पुलीस कॉन्स्टेबल आसा. ती 24 वरां काम करता आनी तेच्या उपरांत ती नेक्स्ट डे तिका ऑफ आसता, परत मागीर ते दीस कोण आसना. तेज्या लागून थंयसरले बायलांचो जो इश्यू आसा एड्रेस करपाक थंयसर कोणूच आसना सर. थंयसर पुलीस स्टेशनाचेर सर देर इज शॉर्टेज ऑफ ड्रायव्हर. कित्याक लागून थंयसर ड्रायव्हरूय फक्त एकूच ड्रायव्हर आसा स्पीकर सर एवेलेबल. आनी तो ड्रायव्हर खंय खंय म्हणून पावतलो. जेन्ना जेन्ना एक्सिडंट जाता, क्रायम स्पॉटाचेर वयपाचें आसता जाल्यार ड्रायव्हर नासल्या कारणान थंय पुलिसूय टायमार पावना आनी हें जायना. स्पीकर हांव हेजेर येता. सो तेज्या लागून हांव विचारपाक सोदता साहेब, कित्याक हो क्वेश्चन हांवें लास्ट टायम सुद्दां घातलेलो स्पीकर सर LAQ number 16 which was answered on 28 March 2023. तेन्ना सुद्दां म्हाका होम मिनिस्टरान आन्सर केलो. सो हांव विचारपाक सुद्दां मे आय नो फ्रॉम द ऑनरेबल होम मिनिस्टर by when Murmagaon police station will get its required staff? Yes, CM. स्पीकर सर, मनीस आमदारान जो प्रश्न विचारला तो ताज्या पुलीस स्टेशनान 26 वॅकंट पोस्ट आसात. ते 26 वॅकंट पोस्ट आमकां भरपाक जाय आनी सद्या नवीन पोस्ट भरपा खातीर आमी 135 पुलीस सब इन्स्पेक्टर आमच्या ट्रेनिंगाक गेल्या. मोर दॅन 500 पुलीस कॉन्स्टेबल आमच्या ट्रेनिंगाक दिल्ली आनी वाळपय हांगासर आसा. ताज्या भायर अप्रॉक्सिमेटली 100+ होमगार्ड जे आमचे होमगार्ड टू पुलीस जावपाचे आशिल्ले ते ट्रेनिंग जावन येता. आतां रिसेंटली 13 स्टाफ कितें तरी शॉर्टलिस्ट केला तुका दिवपाक, रोखडोच मेळटलो 13 स्टाफ. तेणी जी कन्सर्न आनी एक व्यक्त केली की लेडी पुलीस कॉन्स्टेबल फक्त एकूच आसा.
ताका हांव रोखड्यातले रोखडे लेडीज पुलीस कॉन्स्टेबल आनीक थंय दिवपाक लायता, कारण वुमन क्रायम्स रिड्यूस जावपा जाय ताच्या खातीर सातत्यान आमी लेडी पुलीस कॉन्स्टेबलूय दिता. बट एक स्पीकर सर, हांव एक 2-3 गजाली सांगपाक सोदता मुद्दामून. ताणें जेन्ना म्हटलें की ऑलमोस्ट वेगवेगळ्यो क्रायम्स तेणी सांगल्यो, कोणाची घरांतल्यो गोश्टी चोरून व्हरता, कोण तरी आपूण पुलीस म्हणून सांगता आनी गळ्यांतले कितें तरी व्हरता, कोणाच्या तरी घरांत एक म्हणजे आमी पयल्यान पयलीं आपल्या रेंटल कोण रावता हाजी पुलिसे कडेन जो पर्यंत रजिस्ट्रेशन करिना ताका रेंटल दवरचो न्हू. मॅक्झिमम अशा पद्दतीच्यो चोरयो ह्यो ज्यो आपल्या सायडीकूच कोण तरी रावपाक येता तांच्या कडल्यान चडशा प्रमाणांत जाता. म्हणून जर कोणाक रेंटल दवरपाचो आसत जाल्यार पुलीस व्हेरिफिकेशन तेजे पयलीं जावनी, आनी पुलीस व्हेरिफिकेशन केल्यारूच तेंचे ID प्रूफ हे ते सगळे घेवन तांच्यांनी दवरून म्हणजे रेंटल कोणाकूय दवरून घेवचें. दुसरी गजाल, कोणीय येता आनी आपूण पुलीस म्हणून सांगता आनी लोक आयकून तेच्या कडेन गजाली करता, म्हाका हें पटना. म्हणजे अनलेस एंड अंटील आपल्या कडेन अननोन मनीस येता आनी तो जर आपूण पुलीस म्हणून सांगता आनी लोक आयकता. स्पीकर सर, अशेंय आसा, हांवें पळयल्या की केस तो सांगता चेन काडून दी आनी मनीस काडटा आनी चेन काडून तेज्या हातान दिता. हेय केसीस हांवें पळयल्या. आनी मागीर येवन तो कंप्लेन करता, ना तेणी सांगली चेन काडून दी, आपूण चेन काडून दिली म्हणटा, तो घेवन गेलो. आमी अवेर जावपाक जाय. डे बाय डे वेगवेगळ्या पद्दतीच्यो क्रायम्स म्हणजे सायबर क्रायमा बरोबर अश्यो सगळ्यो क्रायम्स जावपाक लागल्या. नो डावट आमी फूल फ्लेज त्या पुलीस स्टेशनाक जो स्टाफ दिवपाक जाय तो थोड्याच भितर दिता. आनी हेका लागून आमी अवेरनेस अबाउट द क्रायम, जसो सायबर क्रायम आसतलो, नार्कोटीक क्रायम्स आसतलो, ह्या सगळ्या क्रायम्सच्या बद्दल आमी अवेरनेस करपाक सुरवात केल्या. आनी अश्यो क्रायम्स जावच्यो न्ही, स्पेशली फॉर द स्टुडंट्स, यूथ आनी फॉर सिनियर सिटीजन्स हांच्याय खातीर ओके अशे वेगवेगळे प्रोग्राम आमच्या पुलीस डिपार्टमेंटात सुरवात केल्या. आनी निश्चित रित्या जर ताका शॉर्टेज ऑफ स्टाफ आसत जाल्यार जाता तितके बेगीन ताका स्टाफूय दिता आनी बाकीच्यो क्रायम रिड्यूस करपा खातीर आमचें पुलीस डिपार्टमेंट काम करतलें. स्पीकर सर, हांव विचारता अर्जंटली आमकां रिक्वायर अर्जंटली आमकां कितले स्टाफ मेळटलो? स्पीकर सर, हांव म्हज्या पुलीस डिपार्टमेंटा कडेन उलयतां आनी ह्याच 8 दिसाच्या भितर ताका अलॉंग वीथ द लेडीज पुलीस कॉन्स्टेबल हांव ताका स्टाफ दिवपाचें प्रोविजन करता. स्पीकर सर, in one question regarding operation of police outpost at Baina, I have been provided with answer as police outpost at Baina is functioning and managed with available staff. Speaker sir, म्हाका होम मिनिस्टरान म्हज्या एका क्वेश्चनाचो आन्सर दिलो आसा की जो बायना आउटपोस्ट आसा तो टोटल फंक्शनिंग आसा and managed with available staff म्हणून. I want to tell Home Minister that the police outpost at Baina is inoperative and non-functioning for a very long time. Speaker sir, जो आमचो बायनाचो आउटपोस्ट आसा थंयसर तो आउटपोस्ट आसा तो टोटल बंद आसा आनी थंयसर कांयच ऑपरेशन ना. स्पीकर सर, आनी आय वॉन्ट टू टेल इन रिसेंट टायम आयज ज्या प्रमाणे आयज चेक केला तुवें? आयज चेक केला येतना? साहेब आयज चेक केला काय तर? साहेब हांव तुमकां सांगता, होम मिनिस्टराक हांव सांगपाक सोदता स्पीकर सर, जो आमचो पुलीस स्टेशन आउटपोस्ट आसा थंयसर बसपाक सुद्दां खंयच्या पिसीक बसपाक सुद्दां ते कंडिशनान ना. स्पीकर सर, दोन गजाली तो एट अ टायम उलयता. स्पीकर सर, म्हाका कंप्लीट करूंक न्हू. तेज्या भितर आतां थंयसरलेच पुलीस स्टेशन हांव खरेंच तांकां वालोर दिता, आमच्या PIक, आमच्या डिवायसपीक जे ते काम करपाक लागला. आतां तो थंयसर बसपाक ना म्हणून तेंच्यांनी थंयसर एक कंटेनर हाडलेलो आसा साहेब, आनी तो कंटेनर हाडून तो आउटपोस्ट आमी आतां कंटेनरान करपाक सोदता. फक्त ते रावला कित्याक आमचे कडेन स्टाफ नासल्या कारणान. आमीचो तो जर आमी रिपेर करपाक गेले आउटपोस्ट आनी ते जाग्यार घालपाक गेले ताका खूब टायम लागतलो. सद्या इमिजिएट अर्जंट हेजेर आमकां गरज आसा. कित्याक लागून? कित्याक आयज आमच्या बायना बिचाचेर ट्युरिस्ट एक्टिविटीज वाडलेली आसा. इंटरनॅशनल लेवल ट्युरिस्ट, नॅशनल लेवलाचे ट्युरिस्ट खूब लोक थंय येवपाक लागलेले आसा आनी ते येयल्या कारणान तेंची सेफ्टीक लागून, तेंच्या प्रोटेक्शनाक लागून हो आउटपोस्ट म्हणटा तो बायना बिचाचेर गरजेचो आसा. आनी तेजे लागून साहेब थंयसर जे ट्युरिस्ट आसा तेज्याच प्रमाणे आमचे थंयसर फिशरमॅन आसा जे देस्तेरे कडसून बायना पर्यंत जे फिशरमॅन एक्टिविटीज काम करता. स्पीकर सर, थंयसर ती फिशींग एक्टिविटी आसली लास्ट टायम जस्ट 1 म्हयन्या पयलीं एकटी जी खोप आसलेली एक फिशरमॅनाची तेजे भितर तो सगळे आपले जाळे, आपले मोटर सगळे दवरतालो. कोणान तरी येवन थंयसर उजो लायलो. उजो लायलो, तेजे लाखांनी थंयसर लॉस जाले.
आयज सर थंयसर लोकांक थंय जी एक्टिविटीज चल्ला तो भंय नासल्या कारणान एक थंयसर ते फूल फ्लॅश जर आमचो आउटपोस्ट आणि सर हे कित्याक लागून जाला पयलीं आमचो जो बायणा आसलेलो एरिया बायणाची एरिया ती पयलीं वास्को पुलीस स्टेशनार येताली रिसेंटली 1 वर्स जालें साहेब आमचे मुर्मगांव पुलीस स्टेशनार कित्याक मुर्मगांव वॉर्ड नंबर 1 to 5 कितें अपेक्षीत आसा सर हांव आतां होम मिनिस्टरा कडेन इतलेंच विचारपाक सोदता मे आय नो द होम मिनिस्टर बाय वेन द मच निडेड पुलीस आउटपोस्ट एट बायणा विल रिस्टार्ट फंक्शनिंग. स्पीकर सर एक पहिली गजाल म्हणजे आउटपोस्ट तेजे मदले 1-2 दिसांक कितें तरी बंद आशिल्लें ओके बट ताजे आउटपोस्ट जे आसा आतां फंक्शनींग आसा जर ताजो इन्फ्रास्ट्रक्चर वेवस्थीत नासत जाल्यार आमदारान इनिशिएटिव्ज घेवची आनी एक दुसरी आमची गव्हर्मेंट जर ओल्ड बिल्डींग खंयची जर बंद पडलेली बिल्डींग आसत जाल्यार तेणी दाखोवची. हांव इमिडिएटली म्हणजे हांव PWD आमच्या बिल्डींग डिविजनाक सांगून सामकें 1 म्हयन्या 2 म्हयन्या भितर ताका 1 म्हयन्या भितर दिता पळय PWD मिनिस्टर 1 म्हयन्या भितर आमचें जें ओल्ड स्ट्रक्चर आसा ताका रिनोवेट करून दिता सो दॅट फूल फ्लेज आउटपोस्ट सुरू करूनी आनी आउटपोस्टा खातीरय बी हांव जो स्टाफ आतां आमी थोडोसो ट्राफीक सेलांतलो स्टाफ कमी करून म्हणजे पुलीस हितूर हाडटा सो दॅट तेंय करता आनी जे ताका इमिडिएटली जो आसा स्टाफ आनी इन्फ्रास्ट्रक्चर दोनूय गजाली दिता. तूं बिल्डींग खंयची लागीं जर गव्हर्मेंटाची बंद पडलेलो क्वॉर्टर्स किंवा आनी कितें आसत आयडेंटिफाय कर खंयच्याय डिपार्टमेंटाचो आसूं न्ही तो रिनोवेट करून आमी दिता सो दॅट यू कॅन स्टार्ट वीथ अ फूल फ्लेज आउटपोस्ट. आनी दुसरी गजाल ती तेणी सांगली पळय न्ही कोणाच्या जाळाक कोणी तरी चोरी बीन केली पळय न्ही तांच्या भितरल्यो झगड्यो ज्यो आहा पळय न्हू ते ताका लागून ते जायत आसता. श्री कृष्णा साळकर. स्पीकर सर म्हाका फक्त होम मिनिस्टरा कडून इतलेंच जाय कित्याक थंयसर आमी सध्या सांगल्या तशें कंटेनर हाडला आनी आतां आउटपोस्ट आमी स्टार्ट फक्त स्पीकर सर फक्त स्टाफ दिया तुमी. स्पीकर सर परत एकदा प्रॉब्लेम जाल्लो आसा ताणे बिल्डींग आयडेंटिफाय करची स्टाफ हांव 8 दिसाच्या भितर दिता बिल्डींग आयडेंटिफाय कर 1 म्हयन्या भितर ताका आमी रिनोवेट करून दिता. थंयसर खंयचोय गव्हर्मेंट क्वॉर्टर्स आसतलो किंवा गव्हर्मेंट खंयच्याय बिल्डिंगेत आमी एकोमोडेट करून दिता विदीन अ मंथ. साहेब थंयसरूच आमचे थंयसरूच सायडीकूच रवींद्र भवन आसा सर रवींद्र भवनान एक प्लेस घेवपाक जाता आमकां काय करपाचें ना रवींद्र भवन आमकां आउटपोस्ट करपाक जाता सर फुडल्यान आसा म्हणजे आनी रवींद्र भवनान लोकूय येवचे ना मागीर सो पुलिसांक बियॉन्ड सो रवींद्र भवन आसा आमकां थंयसर बिचाच्या सायडीक आउट एंड आउट गेट पळय आनी रवींद्र भवनान दी आउट एंड आउट गेट पळयता आनी रवींद्र भवनान दिता. श्री कृष्णा साळकर.